सगळ्यांक नव्या वर्षाचे येणाऱ्या नव्या वर्षाचे शुभेच्छा दिता. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेख खानोडे आमचे बरोबर आसा. हालींच जाल्ले पार्लमेंट सेशन हाचे बद्दल माहिती आढावो घेवपा खातीर ही पत्रकार परिशद आपयल्या. हांव मागता आमचे राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेख खानोडे हांणी पत्रकारांक संबोधीत करचें. आजच्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयचे जनरल सेक्रेटरी रुपेश कामत, तुमचे सगळ्यांचे आजच्या शॉर्ट नोटिसीचेर पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. आज एक मेन विषय जसो आतां रुपेशान म्हणलो की पार्लमेंट सेशन जातकच तेचें ब्रिफींग हांव सदांच पत्रकारांक करता आनी त्या वेळी एवढाच थारायलें की म्हापसा पत्रकारां भितर प्रेस वार्ता ही म्हापसा करची आनी म्हणून आज तुमच्या समोर वेगवेगळे विषय जे पार्लमेंटान जाले त्या संदर्भातले तुमचे कडेन उलयता. तेचे पयलीं आज जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचें नॉमिनेशन आशिल्लें उत्तर गोंय दक्षिण गोवा अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष. आमचे उत्तर गोंयची अध्यक्षा रिजो लेडीज आशिल्ली आनी ताका लागून रेश्मा बांदोडकर तिणें आज आपलें नॉमिनेशन अध्यक्षाक लागून फायल केल्लें आसा आनी उपाध्यक्षाक लागून नामदेव च्यारी हे आमचे मोंडाचे जिल्हा पंचायत सदस्य आनी रेश्मा बांदोडकर ही रेस मावशी. दक्षिण गोंयाक लागून सिद्धार्थ गांव देसाय हे शेळडे जिल्हा पंचायतचे सदस्य आसात, तेंच्यांनी अध्यक्ष पदाक नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनी अंजली वेळी ही पार्शे मतदारसंघाची दक्षिण गोवा, तेणी उपाध्यक्ष पदाक लागून नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनी त्या मुळे दोनूय जाग्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हे दोनूय भारतीय जनता पार्टीचे फाल्यां निवडून येतले. आज हांव पार्लिमेंट सेशन लोकसभा आनी राज्यसभा हें हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर म्हणजे एकूण 15 दिसाच्या कालावधी भितर जालें आनी ताच्या भितर वेगवेगळे विशय वेगवेगळे बिलां भितर पास जालीं आनी खास करून त्या पार्लिमेंट सेशना भितर हांवें 104 वेगवेगळे प्रश्न हे विचारलेले, स्टार आनी अनस्टार क्वेश्चन, आनी तातूंतले कांय आमच्या गोंयच्या उल्लेखीत अशे आनी कांय ऑल इंडिया लेवलचे. आनी तातूंतले सादारण 52 प्रश्न, ह्या 52 प्रश्नांची उतरां स्टार आनी अनस्टार मेळून ही म्हाका राज्यसभे भितर दिली गेली आनी तातूंतली बरीचशी तुमी वेगवेगळ्या मिडिया माध्यमांतल्यान ती तुमी छापूनय हाडिल्ल्यान ताका लागून तुमकां सगळ्यांक पयलीं धन्यवाद दिता. हें करता ती वेगवेगळे जे क्वेश्चन आयले ताच्या भितर वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसा आनी एकूण 30 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे ते प्रश्न आशिल्ले. ताच्या भितर जलशक्ती डिपार्टमेंट, हावजींग एंड अर्बन अफेर्स, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर, केमिकल एंड फर्टिलायझर्स, फिशरीज, एनिमल हजबंड्री एंड डेअरी फार्मिंग, एज्युकेशन, यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, लॉ एंड जस्टिस, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी अफेर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट अफेर्स, कंज्यूमर अफेर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आयुष, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एज्युकेशन, कल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिविल एविएशन, फायनान्स, पंचायत राज, कॉर्पोरेशन, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, स्टील, रेल्वेज आनी पर्सनल पब्लीक ग्रीवेन्सीस एंड पेन्शन्स अशी एकूण 30 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांवें प्रश्न विचारिल्ले आनी तातूंतले टोटल 52 प्रश्न हे आयले आनी तेजी उतरां आमचे कडेन आयले. कांय जाणांक आमी शेरूय केले, आतां तुमकां कांय जाणांक आमी ती परत धाडटाय. तेचे व्यतिरिक्त गोंयचे कांय इम्पॉर्टंट इश्यू जे आशिल्ले जावन वेगवेगळे विशय पार्लिमेंट सेशन येतकच उलयता आनी त्यामुळे ताच्या भितर आमकां 2 एक संदी मेळटा, एक स्पेशल मेन्शन आनी दुसरी जी आसता ती 0 वर शुन्य काळाचेर एखादो इम्पॉर्टंट इश्यू आसत जाल्यार तो रेज करपाक मेळटा. पूण घातलो म्हूण सदांच मेळटा असो ना, कारण लॉटरी सिस्टम आसता. पण लकीली ह्या 15 दिसांनी एकूण 3 विविध प्रश्न म्हणजे पार्लिमेंटान आयले. ताचे भितर 0 वर जो आसलो त्या 0 वरा भितर एक विषय हांवें केलो तो एक्सटेंशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन नंबर 20645 and 20646
ती वंदे भारत ट्रेन जी आसा ती मडगांव टू मँगलोर अशी ती ट्रेन आसा. आणि एखादो जर आमी केरळ जर वयतले आसत जाल्यार आमचे कडेन डायरेक्ट फ्लायट कनेक्टिविटी मातशी अडचणी चडशे, म्हणजे हांगाल्यान तुका डायरेक्ट फ्लायट मेळना. आनी त्यामुळे वंदे भारत जी आसा तिचें जर एक्सटेंड टू जर कोझिकोडी म्हणजे कॅलिकट हांगा जर जाली आसत जाल्यार गोंयचो एखादो मनीस हांगाल्यान मँगलोर वचपाक 4.5-5 वरां लागतात आनी फ्रॉम मँगलोर टू कोझिकोडी म्हणजे ताका पयलीं कॅलिकट म्हणटाले केरळ, व्हडली सिटी केरळची, थंय वचपाक आनी 2.5 तास लागता. म्हणजे जाले 5.5-6.5 वरां भितर आमी केरळ पावपाक शकता. आनी त्यामुळे ती एक वंदे भारतची मागणी हांवें शुन्य काळा भितर जो प्रश्न उलोवपाक विचारपाक मेळटा त्याच्या भितर हांवें तो एक विशय ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर हांवें घेतलो. दुसरो आनी एक जो विशय हांवें घेतलो कारण हांगा पयलीं टायकोंडोचो एक हें आशिल्लो, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे ट्रेनींग सेंटर आशिल्लें आनी तें बरेच काळ बंद आसा. आनी आमी जर ठरयतात की आमचे भुरगे जे आसात तांकां वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सा भितर तांकां जर बेनिफीट करून दिवंक जाय जाल्यार ती अत्यंत नेसेसिटी आसा. तेजे भितर रॅकेट गेम्स आसात, बॅडमिंटन, टेबल टेनीस, टेनीस स्क्वॅश आनी पिकल बॉल आनी टायकोंडो. हेजें सेंटर जें आसा तें गोंयांत परत सुरू करचें अशी एक मागणी हांवें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हांचे कडेन हातून पार्लिमेंटान केली. आनी त्या नंतर पर्सनली हांव आमचे मनसुबा मांडविया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स मिनिस्टर जे आसात तांकां वैयक्तीक मेळून तांचे कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केली गोंया भितर ही सुविधा परत जर आयली आसत जाल्यार स्पोर्ट्सा भितर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ताचो बरो फायदो जावपाक शकतलो आनी तेंचे कडेन हांव स्पेशल उलयलो. त्याच्या नंतर आनी एक हांवें म्हजे कडेन खूब जाण म्हणटाले कारण गोंयचे बरेच जे लोक आसात ते आमचे शिर्डी वयतात आनी त्यामुळे त्या एक नवीन हें शिर्डी तिरुपती अशी विमान सेवा आमचे कडेन डायरेक्ट विमान सेवा ना. आनी त्यामुळे खूब जाणांची मागणी आशिल्ली आनी त्यामुळे ती एक मागणी स्पेशल मेन्शनाच्या माध्यमांतल्यान हांवें हाचे कडेन स्पेशल मेन्शन म्हणजे घातलें आनी हांवें एक मागणी केली की अंडर उडान स्कीम जी आसा उडय देश का आम नागरीक, म्हणजे कशें आसा की नॉर्मल फ्लायट आनी उडान स्कीम हाच्या भितर तिकेटीचो फरक आसता. उडान स्किमीचेर जर ते सुरू केलें धाकटी फ्लायटां जाल्यार तातूंत फेअर जे आसा तोय मातसो चार्जीस कमी आसता. आनी म्हणून हांवें ती एक मागणी केली सिव्हील एविएशन मिनिस्टरा कडेन की गोंयच्यान गोवा टू शिर्डी आनी गोवा टू तिरुपती अशी विमान सेवा ही उड्डाण स्किमींतल्यान सुरू करची. आनी तो एक विशय म्हाका ह्या हातूंत उलोवपाक मेळ्ळो. ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर टोटल 8 वेगवेगळीं बिलां जीं आसा ती वेगवेगळीं बिलां ह्या सेशना भितर पास केली. तातूंतलें एक जें बिल आशिल्लें तें मणिपूर गुड्स एंड सर्विसीस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बील 2025 हें हाच्या भितरलें हें एक बील ह्या राज्यसभे भितर ह्या सेशनांत पास केलें. दुसरें जें बील आसता तें सेंट्रल एक्सायज अमेंडमेंट बील 2025 चेंजीस टू एक्सायज ड्युटी ऑन टोबॅको एंड रिलेटेड प्रॉडक्ट्स, म्हणजे टोबॅको प्रॉडक्ट्स सिगरेट्स वगैरे जे आसा त्याच्या वयलो एक्सायज ड्युटी ही वाडोवंक जाय. आनी अशा पद्दतीचें जेणे करून खूब जाण जे तातूंत टोबॅको जो खातात आनी तातूंतल्यान कॅन्सर सारकिल्ली डिजीज जाता आनी ते ती अवॉयड करचे. पूण ताचो रेट जो आसा तो जर वाडयलो जाल्यार खावपाचे थोडेशे हे जे आसा ते कमी जावपाक शकता. अशा पद्दतीचें जें बील आसा तें ह्या पास केलें आनी त्या बिलाचेर म्हाका उलोवपाक एक संदी मेळ्ळी आनी हांवें त्या बिलाचेर म्हाका एक 10 मिनटां उलोवपाक दिली. आनी त्यामुळे ताचो फायदो देशा भितर गोंया भितर कशा पद्दतीन जावपाक शकता. आनी ह्या हाचेर जर आमी कॅन्सराचेर मात करतले जाल्यार ती एक कशा पद्दतीन आमी तें अवॉयड करपाक शकता ह्या संदर्भांत तें उलोवपाक मेळ्ळें. तिसरें जें बील पास जालें तें हेल्थ सेक्युरिटी एंड नॅशनल सेक्युरिटी सेस बील 2025 ह्या हाच्या भितर हे जे आसात पान मसाला वगैरे त्याच्या भितर कितले एक्स्ट्रा जो टॅक्स लावंक जाय त्या संदर्भांत तें बील आशिल्लें तें एक बील. त्यानंतर अप्रोप्रिएशन बील 2025 सप्लिमेंटरी बजेट अलोकेशन अप टू मार्च पर्यंत जें करूं जाय तें एक बील आसलें. देन रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बील 2025 मोदी सरकार केंद्रात येतकच बरेचशे जे लॉ आसा म्हणजे पयलीं पासून कारण आमच्या देशा भितर ब्रिटीश कालीन लॉ आसा आनी ताचो बऱ्याचदा ताचो इम्प्लिमेंट जायना पूण अननेसेसरी हेडेक ती. आनी त्यामुळे आमकां जर एक बऱ्या तरेन जर हे कॉर्पोरेट अफेर्स फुडें व्हरूंक जाय आसत जाल्यार बारीक बारीक ज्या कायद्याचो फायदो ना अशें कट करपाक जाय. अशे कायदे तांच्यांनी 71 वेगवेगळे बारीक बारीक जे लॉ आशिल्ले
ते काडपाचे हें केलें आनी कांय अमेंडमेंटाक एक 4 कायद्यांक अमेंडमेंट करपाचें तें बील आशिल्लें तें एक बील तातूंत पास जालें. दुसरें एक केलें बिलान तें सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स बील 2025. इन्शुरन्स सेक्टर जो आसा तो लिमिटेड इंडिया पुरतें न उरता, ताचे भितर फॉरेन इन्वेस्टमेंट घेवंक जाय आनी म्हणून तें एक बील पास केल्लें आसा जेणे करून वेगवेगळे कंट्रीज जे आसात ते तातूंत इन्वेस्ट करपाक शकतले. आनी आज आमी जो प्रिमियम आमी बऱ्याचदा प्रिमियम फारीक करता आसतना चड फारीक करता, पण ज्या वेळार ते ओपन मार्केट जाता तेन्ना कॉम्पिटिशन जाता आनी कॉम्पिटिशन जातकच ताचो फायदो देशांतल्या लोकांक मेळूंक जाय इन्शुरन्स सेक्टरा भितर सुद्दां. आनी म्हणून सबका विमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स बील 2025 तें ह्या हाच्या भितर सेशना भितर पास केलें, जेणे करून इन्शुरन्स सेक्टर जो आसा तो ओपन केल्लो आसा आनी तेच्या भितर मॅक्झिमम इन्वेस्टमेंट जे आसा ते भायले देश तातूंत इन्वेस्ट करतले आनी ऑटोमॅटिकली तेजे रिटर्न जे आसा ते रिटर्नूय आमचे देशांतले नागरीक जे आसा तांकां रिटर्नूय तातूंत बरें मेळपाक शकतलें. दुसरें जें आनी एक केलें सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवान्समेंट ऑफ न्युक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया बील 2025. हाच्या भितर सुद्दां FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर एखाद्या देशांतल्यान जर इन्वेस्ट करूंक जाय ताच्या भितर जाल्यार तें सुद्दां अलाव करचें अशें तरेचें हें बील आशिल्लें. हें 7वें बील. आनी 8वें बील जें आसा जेच्या भितर भरपूर बोवाळ केलो गेलो, कारण काँग्रेसीन लोकांक कन्फ्यूज करपाचें ताच्या भितर काम केलें. कारण आमचे कडेन मनरेगाचें बील आशिल्लें, तें बील 2004 हाडलेलें. तेचें बील अमेंड करून एक वेगळ्या पद्दतीचें बील हाच्या भितर इंट्रोड्यूस केलें. त्या बिलाचें नांव आसा विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, म्हणजे VBG रामजी बील अशें त्या बिलाचें नांव आशिल्लें. आनी हाच्या भितर बरेचश्यो चेंजीस जे आसात हे मॅक्झिमम चेंजीस त्या बिला भितर केल्यो आनी जेणे करून त्या बिलाचो फायदो जो आसा तो सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी म्हणून तें बील इंट्रोड्यूस ह्या वेळाचेर केलें आनी तें पासूय केलें. तें पास करता आसतना तेंच्यांनी भरपूर बोवाळ केलो, पण तें बील जर आमी पळयलें आसत जाल्यार अत्यंत बऱ्या तरेचें बील. ज्या बिला भितर म्हणजे मनरेगा जें बील आसलें तातूंत आनी हातूंत फरक कितें आसलो. मनरेगा जें बील आसा तेच्या भितर 100% फायनान्स पयशे जे आसात ते केंद्र दितालो. हाच्या भितर कांय राज्यांक केंद्र, पण बऱ्याचशा राज्यां भितर 60-40 60% केंद्र दितालो आनी 40% पयशे जे आसा ते लोकल गव्हर्मेंट जे आसा तांच्यांनी घालो. ताच्या भितर हें करता आसतना पेमेंट जे आसा ते पयलीं 15 दिसांनी पेमेंट मेळटालो जो कामाक वता मनरेगाच्या माध्यमांतल्यान. आतां जें बील आयलां हाच्या भितर दर 8 दिसां भितर जे काम करतात मनरेगाच्या ह्या स्किमी भितर VG रामजी ह्या स्किमी भितर तांकां दर 8 दिसांनी सरकार पेमेंट सेटल करतलो. ताच्या भितर पयलीं कितें आसलें ताका स्कोप म्हणजे कितें आसतालें हें मनरेगाच्या माध्यमांतल्यान कितेंय काम आसतालें ताका स्पेसिफीक ताच्यातल्यान आउटकम कितें तरी येवंक जाय अशें आसनासलें. पण आतां जें नवीन बील जें केलें ताका तेंच्यांनी प्रायोरिटी दिल्या. ताचे भितर वॉटर सेक्युरिटी, कोर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहूड आनी क्लायमेट चेंज डिझास्टर मिटिगेशन एक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर ताच्या भितर जावं जाय ह्या स्पेसिफीक विशयांतलो. आनी त्यामुळे तातूंत तेंच्यांनी केल्लें आसा. पयलीं केवळ 100 डेज ही वर्साक 100 दीस अशें एम्प्लॉयमेंट मेळटलो अशें आसा, पण ह्या बिला भितर 125 दीस ताच्या भितर मिनिमम एम्प्लॉयमेंट हे जो आसा काम जे आसा वर्साक 125 दीस काम मेळपाक जाय अशा पद्दतीन ताच्या भितर केल्लें आसा. पयलीं प्लॅनिंग नासतालें, आतां हाच्या भितर प्लॅनिंग आसा. मनरेगाचे आमी बऱ्याचदा पळयतात की बऱ्याचशा पंचायतीचेर वेगवेगळे आरोप ह्याने हे पयशे खाल्ले तेणे ते पयशे खाल्ले. पण ह्या नवीन हें जें बील पास केल्लें आसा ह्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान कोणाक खावपाक मेळचे ना पयशे. जें काम जें आसा तें स्पेसिफीक नाजाल्यार प्रत्येक पंचायती बऱ्याचशा पंचायतींचे केसीस आसात की ह्या पंचायतीन हे पयशे खाल्ले, त्या सेक्रेटरीन केले, त्या सरपंचान खाल्ले अशा पद्दतीचे आरोप जाताले. पण ह्या हातूंतल्यान एक प्लॅनिंग आसतलें, ताका एक विजन आसतलें जेणे करून विकसीत भारत 2047 जर आमी करतले आसत जाल्यार रुरल इंडिया जी आसा ती डेव्हलप जावची. सरकाराची एखादी स्कीम आसा आनी उगीच कितें कचरा काडून घातलो गटरांतलो कचरा काडातून जावचें ना. पण एखादो स्पेसिफीक प्रोजेक्ट जर घेतलो आसत जाल्यार तो ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान नवीन जे विकसीत भारत जी रामजी जें बील आसा ह्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान एखादो स्पेसिफीक प्रोजेक्ट जो आसा हो स्पेसिफीक प्रोजेक्ट त्या पंचायती भितर आमकां करपाक मेळटलो आनी जेणे करून ताचो फायदो जो आसा तो लॉंग रन
आज त्याचे व्हडलें दिसना पण एक लॉंग रन त्याचो बरो फायदो जो आसा हो फायदो आमकां ह्या देशा भितरले विलेजी सुदारपाक मेळटलो जे प्लॅनिंग आसतलें हे सगळें करता आसतना एडिशनली वेगवेगळ्या विशयांचेरूय एक चर्चा जाली म्हणजे म्हाका याद जाता की फाटलें जें सेशन आशिल्लें त्या सेशना भितर पूर्णपणे केवळ वोट चोरी अशा पद्दतीचेच काँग्रेस आनी ऑपोजिशन करून तेंच्यांनी पूर्ण कार्यकाळ पार्लिमेंट चलोवपाक दिवना आनी त्यामुळे ह्या वेळाचेर ठरलें की ताचेर उलोवंक जाय जाल्यार उलयात म्हणून आनी त्यामुळे वेगवेगळे विशय ह्या वेळाचेर जे डिस्कशनाक हाडले त्याच्या भितर एक आशिल्लो की 150 वर्सां आमी वंदे भारताक जाता एनिवर्सरी ऑफ 150 इयर्स ऑफ वंदे भारत वंदे भारत ट्रेनीचे वंदे मातरम हातूंत पार्लिमेंटान बरें तो वंदे भारतूच येतात सगळ्यांच्या तोंडात पण वंदे मातरम जे आसा हेचेर एक डिस्कशन लोकसभा आनी राज्यसभा भितर बऱ्या तरेचें डिस्कशन जालें डिबेट म्हणजे त्या दीस रातच्या 12-1-2 पर्यंत रातचें पार्लिमेंट सेशन चलतालें आनी ताच्या भितर ते सुरवात जी आसा राज्यसभे भितर त्याची सुरवात आमचे माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्यांनी ह्या विशयाची सुरवात केली ह्या डिस्कशनाची आनी मागीर ताचे भितर एक वेगवेगळ्या सगळ्या पार्टीक टायम अलोकेट केलो आनी सगळ्या पार्टीचे खासदार त्या वंदे मातरम ह्या विशयाचेर उलयले आनी ताचो समारोप जो आसा भाशण लास्ट तें आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डाजी हांच्यांनी क्लोजींग भाशण लास्ट भाशण जें आसा समारोप त्याचें तें तेंच्यांनी केलें दुसरें अशा पद्दतीचें वोटचोरीच्या संदर्भात काँग्रेस आनी ऑपोजिशन जे बोळ मारताले आनी त्यामुळे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ह्या विशयाचेर सुद्दां डिस्कशन दोन्ही राज्यसभा आनी लोकसभे भितर जालें राज्यसभे भितर ह्याची इलेक्टोरल रिफॉर्माची जी सुरवात आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजीन केली आनी JP नड्डाजी ताचेर लिडर ऑफ द हावस हे ताचेर तेंच्यांनी समारोपाचें भाशण केलें बऱ्या तरेचें आर्ग्युमेंट बऱ्या तरेचें डिस्कशन हाच्या भितर जालें आनी एक्चुअल कितें कारण कशें आसा की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कारण दर 24-25 वर्सां नंतर आमी 2 गोश्टी जातात एक म्हणजे डिलिमिटेशन आनी दुसरें म्हणजे आमचो इलेक्टोरल जो आसा तो क्लीन करप आनी त्यावेळेस दीस बेजिकली इलेक्टोरल जो आसा जो मनीस हांगा देशा भितर रावता सिटीजन आसा तेचो वोट तो आसूंकच जाय पण जेचे अननेसरी एकाचे 4 कडेन 3 कडेन जर वोट आसत जाल्यार तें आसपाक जायना त्यामुळे तोच इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी तेचेर वेगवेगळी चर्चाय जाली कारण ह्या मुद्द्याचेर गेलो वेळार तेंच्यांनी भरपूर बळ घातिल्लो आनी त्यामुळे ह्या हाचेर तांकां पूर्णपणे उलोवपाक दिवपाचें काम ह्या हाच्या भितर म्हणजे लिडर ऑफ आमचे रुलींग खासदार आनी ऑपोजिशन खासदार सगळ्या ऑल पार्टीचे तांकां सगळ्यांक टायम फ्रेम करून त्याचेरूय एक बऱ्या तरेचें डिस्कशन त्याचेरूय जालें त्याच्या नंतर आनी एक टॉपीक डिस्कशनाक आयलो तो वॉटर पोल्युशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ मणिपूर हाचेर एक 2 वरांची चर्चा जाली आनी क्लीन एनर्जी पुश उत्तर प्रदेशात पावर डिमांड जो आसा तो हे करपाक लागून त्यातून त्या हाचेर सुद्दां एक कशा पद्दतीन आमी हें करतले त्याचेरूय एक डिस्कशन ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर जालें त्यामुळे एकूण एक बऱ्या तरेचें सेशन 19-30 म्हणजे पूर्ण 15 दिसांचो कालावधी 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर अशा पद्दतीन ह्या वेळार पार्लिमेंट सेशन हें चल्लें आनी त्यामुळे ताचो अहवाल तुमकां सगळ्यांक सांगप त्याच्या भितर वेगवेगळे प्रश्न हे तुमी तुमच्या पेपराच्या माध्यमांतल्यान आसत किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्याची उतरां तुमी बऱ्याच हाच्या भितर हाच्या पयलीं छापूनय हाडिल्लीं आसा त्यामुळे म्हणून परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता कारण एक बऱ्या तरेचें कॉपरेशन हें सदरीत सगळ्या कडेन जी गोश्ट ती घडटा ती गोश्ट सगळ्या पर्यंत पावूं जाय आनी म्हणूनच आज हांवें ठरलें की तुमच्या समोर अभिषेक करप थँक्यू तुमकां कितें आसा जाल्यार विचार कासारगाव 2 गोष्टींचो तुम्ही उल्लेख केलो की विमान सेवा रेल सेवा केरळ आणि ते मान्य झाल्यो हय दोन्ही आमी मान्य केले त्याच्या भितर आनी एक विशय म्हाका सांगपाक विसरलो की अनमोट बेळगांव हायवे जी आसा बेळगांव गोवा वाया अनमोट तो आमच्या सायडीच्यान रोड सारको आसा पण तो फुडलो रोड जो आसा तो अजुनी हे ना त्यामुळे तो एक स्पेशल मेन्शन आसा त्याचो एक हांवें स्वता उल्लेख केल्लो आनी तेचेरूय तांच्यांनी हें केलां की हें करतलें कारण कशें जाता की एकदां एखादो विशय उलयलो की तो विशय प्रोसेस सुरू जाता तेच्या फाटल्यान मातसो लागचो पडटा आनी त्यामुळे तेच्या फाटल्यान लागून तो करून घेवपाक जाय म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसतलो तो एक विशय हांव सांगपाक विसरलो की अनमोट घाट जो आसा
तो रोड अजुनूय कांय भागा भितर येता तो आमच्या गोंयांत पडना पूण बेळगांव सायडीक कर्नाटका सायडीक पडटा पण तेचेर मागीर हांव आमच्या मिनिस्टराक उलयलो आनी ताचोय फायदो आमकां जातलो. आता ज्यो जिल्हा निवडणुका पार पडल्या तुम्ही विषय घेतलेलो विचारता भितून एक तुम्ही जो त्या ह्याचे म्हणजे मतदारसंघाचे भाग आसले कोलवाळ आणि सिरसय हे दोन्ही भाजपच्या हातून खंय तरी निसटले कितें कारण जालें? एक गोष्ट आसा कारण दोन्ही सीट जे आसा भितरलो एक कोलवाळ सीट जो आसा तो इंडिपेंडंटली थिवी कॉन्स्टिट्युन्सीन येता आनी सिरसाय जो आसा तेचे भितर 2 पंचायती हे थिवी मतदारसंघाचे आनी 2 पंचायती जे आसा ते आमच्या मडगांव मतदारसंघाचे त्यामुळे 4 तो अर्दो अर्दो पडटा. एक्चुअली गेल्या वेळाचेर तसो कोलवाळ मतदारसंघात ऑपोजिशन इंडिपेंडंटूच आयली आनी ह्या वेळाचेर इंडिपेंडंट एक्चुअली निवडून येवंक जाय आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट पण तो येवंक शकलो ना आनी ह्या सिरसाय ह्या सायडीक गेल्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीची जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ली ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता हार्डली 79 वोट्स 70 मतांनी तो आमी हारले. तुमचो आमदार थंय खंयतरी कमी पडलो. एक कशें जाता की डायरेक्ट हांव कोण कमी पडलो अशें म्हणूंक शकना ही वस्तुस्थिती आसा की निवडून येवंक जाय आशिल्लो आनी पार्लिमेंट सेशन आसल्या कारणान म्हाका एकूय दीस त्या हातूंत मतदारसंघा भितर म्हाका प्रचार करपाकूच मेळूं ना. बट दॅट इज येवना ही वस्तुस्थिती आसा त्यामुळे तातूंत कोणाक ब्लेम कोण कमी पडलो असं म्हणून हांव कांय वेळान फोनाचेर उलयलो पण ते पर्सनली वचप आनी फोनार उलोवप हे वेगळें आसता. पूण खूब मतांतल्यान कमी पडलो. 100% बरोबर आसा की थंय निवडणुकीक कारण आमी उत्तर गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचे 18 निवडून आयले आमचे आनी आमी एमजीचो 1 त्यामुळे 19 आनी त्यामुळे बाकीचे जे आसा ते थोडे इंडिपेंडंट काँग्रेस हे निवडून आयले पण भारतीय जनता पार्टीचो कारण आमचो आमदार मंत्री आसा त्यामुळे तो येवंक जाय आशिल्लो ही वस्तुस्थिती आसा आनी येवना हें बरोबर आसा पण त्यामुळे त्याचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करून फायदो ना. पार्टी म्हणून आमीच खंय तरी कमी पडले म्हणूया आनी तो विशय सोंपलो. हेजो परिणाम फुडले येणाऱ्या 2027 असेंब्ली ना कारण कितें आसा फाटल्या दुसरें कशें आसा ह्या प्रत्येक निवडणुकी वेगळी आसता. जिल्हा पंचायत निवडणूक वेगळी, म्युन्सिपालिटी निवडणूक वेगळी, पंचायत निवडणूक वेगळी, लोकसभा निवडणूक वेगळी आनी त्यामुळे एखाद्या निवडणुकीक त्या मतदारसंघात निवडून येवना म्हणजे त्याचो इफेक्ट विधानसभेक जातलो काय कितें म्हाका विचारलें जाल्यार अजिबात जावचो ना. गेल्या निवडणुकीक कोलवा मतदारसंघा भितर इंडिपेंडंटूच निवडून जाय पण 2022 भितर परत थंय भारतीय जनता पार्टीचोच उमेदवार निवडून आयलो त्यामुळे त्या मताचो परिणाम थंय जाता हें अत्यंत चुकीचें आसा. कांय चुका ज्यो आसा त्यो सुदारपाचो प्रयत्न करूंक जाय आनी परत आमी भारतीय जनता पार्टी जाणात की भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक निवडणुकीक चॅलेंज म्हणूनच घेता आनी एखादी निवडणूक हारली म्हूण आमी रडत बसना. हांगा आसत की ऑल इंडिया आसत तुमी खंयच्याय स्टेटींनी पळयात एखाद्या वेळाचेर जर पार्टी थंय लॉस जाली जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक थंय जिखता वेरएज अदर पॉलिटिकल पार्टी एकदां जर सत्ता हातींतली गेली ते परत येनात. काँग्रेसची परिस्थिती आज पळयात म्हणजे बिहाराक एका इनोवान बसपाक 7 लोक जाय पडटा तेजे कडेन 7 निवडून आयले लेस दॅन बट त्या दिग्विजय सिंगांनी स्टेटमेंट केलो पळय. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती कदाचित एकदा राजस्थानाक एकदा हारले परत आमी निवडून येतात दुसऱ्या वेळाचेर पण ती एकदा जर हारले जाल्यार ती उत्तर प्रदेशाक आज परिस्थिती कितें आहा ती पळयात तेंची आज बिहाराक कितें परिस्थिती पळयात म्हणजे एका टायमाचेर लीड करणारे आज कितें आसा. तर आमी संघटन बेज पार्टी आमी निवडून येवना म्हणून आमी घरा बसना वर्क हार्ड. आमी आमचें चिंता आसता की आमकां उरलेले स्टेटी भितर आमी कशें राज्य करतले. आमचो एखाद्या मतदारसंघान आमदार येवन जाल्यार फुडल्या वेळार तो कशा पद्दतीन ताका निवडून हाडूंक जाय अशा पद्दतीचें प्लॅनिंग भारतीय जनता पार्टी सदांच करत आसता आनी त्यामुळे एखाद्या हाचेर आमी येवना म्हणून आमी तशें रडत बसना. आमी तातूंत हार्डवर्क करता आनी परत फुडें वचून तो कसो जिखून येतलो तेची आमी चिंता करता. उत्तर गोंयांत आरजीची जी मतां वाडटात ते खंय तरी फुडें त्रासदायक ना कारण कशें आसा की पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा ते रावतल्यो पूण ताचो इफेक्ट भारतीय जनता पार्टीक अजिबात जायना. कारण आमी सदांच आमचें प्लॅनिंग जें आसता ते 1:1 जातलें आनी निवडून येतले तेचेरूच आमी प्लॅन करतात आनी त्यामुळे ह्या वेळार सुद्दां 2027 सुद्दां कोण कितलेय वाडोनी आनी कोणाक कितलेय जाण येवनी भारतीय जनता पार्टी परत एकदा
ह्या गोंया भितर अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या नेतृत्वाचेर परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 27 गोंया भितर स्वताच्या ताकदीचेर निवडून येतली. ज्या तरेन केंद्रात नरेंद्र मोदीजी काम करतात त्यांच्या लिडरशिपीचेर आणि ज्या तरेन गोंयचे मुख्यमंत्री आमचे वावुरतात त्यांच्या आधाराचेर आणि पार्टीच्या संघटनेच्या आधाराचेर भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे बहुमतान 2027च्या इलेक्शनात नक्कीच निवडून येतली. सर हे बीजेपीचे सरकार ह्या कॅन्डिडेट तुम्ही निवडून आणले तर एक असे इंटरेस्टिंग गोष्ट दिसली की सगळे आमदार मंत्री मुख्यमंत्री या प्रचाराक भायर त्याचे मूळ कारण कारण- इतको भय आसलो ना भंयचो प्रश्न ना. हांवें तुका पयलींच सांगलें आमी प्रत्येक निवडणूक ही सिरियस घेता. मागीर ती पंचायती आतां म्युन्सिपालिटी निवडणूक जातली अशेंच येतलें आमी. फक्त कितें जालें की आमी खंयचीच निवडणूक कमी समजना ह्या. आमी तुवें जर पळयलें आसत की सगळे आमदार मंत्री मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पार्टीचे कार्यकर्ते हे सगळे जाण उरले. सगळे कडेन प्रभारी एक कार्यकर्ते कारण संघटनेच्या आधाराचेर आमकां जिखूं जाय आणि त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे जितली ताकद विधानसभेक लायतात तशा पद्धतीची ताकद आम्ही जिल्हा पंचायतीक तशा पद्धतीची ताकद म्युन्सिपालिटी इलेक्शनातूय लायतले. फक्त फरक इतलोच आसा की म्युन्सिपालिटीक आमचे सिंबॉल आसना कारण ती इंडिपेंडंट आसा. तरी पण आम्ही सिरियसली निवडून हाडपाक लागून पूर्ण प्रयत्न करतले. आम्ही सती सोडनात कारण कशें आसता की विधानसभा येयली म्हणजेच नेटान उरले, लोकसभा येयली आनीक नेटान उरले आनी मागीर जिल्हा पंचायतीक कमी उरले अशें करना. प्रत्येक जाण त्या त्या हाच्या भितर आपल्या आपल्या मतदारसंघा भितर पूर्णपणे तुम्ही खंयचोय प्रत्येक आमदार घेयात ज्या तरेन वावुरताले. आतां एक्झाम्पल 70 भितर तेणेन कितें तरी फॉर्म भरून निवडून येतात तरी हार्डवर्क केलें. मुख्यमंत्री सगळ्याक हें करून करतालो थंय तेका सबंद गोंयभर फिरचो पडटालो पण त्याच्या कार्यकर्ते थंय पूर्णपणे तेंच्यांनी त्रास घेवन थंय काम केलां आनी उगीच येना न्ही ती. म्हणजे जेणे चड एफर्ट घेतले थंय चड पर्संटेज ऑफ वोटींग वाडली. त्याच्या भितर भरपूर मतदानान ते हे येवपाक शकले. लीड जे आसा तें वाडपाक शकले. त्यामुळे हार्डवर्क घालपाक जाय आनी प्रत्येक निवडणुकी सिरियसली घेवपाक जाय. हें आमी सदांच हांगा अशें न्ही देशभरा भितर आमचें हेंच आसा म्हणून तर आमकां विजय मेळटा न्ही. आमचे कार्यकर्ते आतां सत्ता आसा म्हणून आतां आमी हांगा खासदार असले पण आमकां हे ना आज ह्या स्टेटीन वच फाल्यां त्या स्टेटीन वच काम चालू आमचें. कारण आमचे मेन लिडर जे आसात तेच पूर्णपणे ते दिसातले 24 20 वरां 22 वरां करता म्हणजे आमी निदान 6 वरां तरी काम करूं जाय. त्यामुळे त्या पद्दतीन करतात आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीक विजय मेळत आसा. आणि म्हणून आमी एक निवडणूक हारली म्हणजे फुडली निवडणूक आमी थंय हारतले अशें ना. आमी सदां आज वेस्ट बेंगॉल पळयात पण आज वेस्ट बेंगॉलात निवडणूक आसा, तामिळनाडू आसा, केरळा पळयात. केरळा पयल्या वेळाचेर पंचायत जिल्हा पंचायत निवडणुकीक आमी कशा पद्दतीन फुडें गेल्ले आसा. ही ताकद भारतीय जनता पार्टीची. तामिळनाडू भितर येता त्या निवडणुकीक पळयात कशें जातलें, बेंगॉलाक पळयात आणि त्यामुळे इज अ सिस्टम पार्टीची संघटनेची. थँक्यू व्हेरी मच. इथे या